बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गीच्या बापा तुका दिनवास दिता आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजी दुयेंसां पेस्त पिडा त्रास कोश्ट कोटेपण अनुभव वाडतेपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून सर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव कितें पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापा मिलाग्रो आनीक विजमितां करतलो आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी कुरपा दी तुजी खबर परगोडूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां करूं आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका म्हाका बळ दी कुरपा दी तुजी खबर परगोडूंक आनीक सगळीं उतरां पवित्र आत्म्याची उतरां करूं आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा शेअर करता व्हायरल करता तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी. कोवीड दुयेंस तांचे सुरशिल्ल्यान पयस दवर सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर सगळ्यो गरजो नाका फावो कर आमेन. आज तारीख जावन आसा 4 मायाची 2021. हांव सोजमतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयले ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून आमेन. मार्क 3 वळ 31. जेजूची आवय आनीक जेजूची भाव भयण पावन सोरली आनीक भायर रावन ताणी जेजूक आपोवंक धाडलो. जेजूचे भोंवतणी खूब लोक बसलोलो आसतना असो जेजूक निरोप दिलो, पळय तुजी आवय आनीक तुजी भाव भयणी भायर आसात आनीक तुका सोदतात. आनीक जेजून तांकां असो परतीपाड केलो. म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण आनीक आपणा भोंवतणी बसलोल्यांचेर नदर भोंवडावन जेजून म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनीक म्हजी भाव भयण. देवाची खोशी करतात तीच म्हजो भाव आनीक म्हजी भयण आनीक म्हजी आवय. आमी आतां सायबीण माय म्हणून सगळीं सारकी माथ्यार मान घेवन भोंवताय. येवकार तुका आनीक तुजे फॅमिलीक यूट्यूब लायव्हाचेर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक एक देव बरो दीस दिवं. सायबीण पद्दती आहा मुगे उगडासान सांग आहा. एक गांवांत 2-3 पाड्डेकूं येतूय वर्सा आमगे ती वर्सा एक पाड येताली. तर सायबीणीचो मुद्दो कितें? सायबीणी कित्याक लागून हाडप वर्सा एक पाटी? की हावपा दिवपा जाय, रोजार करपा जाय, वा लादीन करपा जाय हाडप? हो प्रश्न तर कोणाकूय केलो जाल्यार गोंयकार कातोलीक कितें सांगतलीं? सायबीणी कित्याक लागून हाडटाय म्हूण सांगतलीं? हो आन्सर तेंको आहा काय? जो सारको रायट आन्सर आहा तो तेंकोडे आहा जायत. देवाची खोशी करतात तीच म्हजो भाव आनीक म्हजी भयण आनीक म्हजी आवय. तर सायबीणीक आमी गांवांनी गांवांनी घरांनी भोंवडायताय. कितें गोंयकारांक फायदो जालो काय? जेजूची खुशी करतात तीच म्हजो भाव आनीक म्हजी भयण आनीक म्हजी आवय. तर आवय म्हळ्यार हिंगा सायबीण माय. तर सायबीण मायक आमी वर्सांच घार हाड न्हू. बरें रोजार केलें, तेल घालून बरी दिवली पेटयली, लांप पेटयलो, बरो फुलांचो हार घायलो सायबीणीक आनी क्रिस्तांवाक केसो हार पडटलो जोत्याचो. इफेर ना वयता तें केसो हार घालपाचो सांगाय? सायबीण तुमी फुलां हार घाताय बरें हा. सायबीण स्वर्गार गेली सारकें हा, व्हेरी गूड. इफेर ना वयता तें केसो हार घालपाचो?
कातोलिकांक केदोणां उठ्ठलीं. देवाची कुशी करता तीच म्हजो भाव आनीक म्हजी भयण आनीक म्हजी आवय. देवाची कुशी करप हें दोरे कातोलिकान करपाचें जिवितांत. देवाची कुशी करपाची. पूण कातोलिकांक कितें जालां आमगे गोंयकारांक गेलें आमकां जाय ती मुगे खुशी आहा ती म्हणटाय आमी. माय शिप माय ऑर्डर. मुगेले घरांत हांव सांगता ते भाशेन जातोलें. दुसऱ्यां गेलें भुरग्यां गेलें कोणाकल्यान चलना. कित्याक हांव इतलो तोकोस घेवन काम करता तो घराचो वडील हांव. तर मुगेली खुशी पळय म्हाका कितें जाय ते भाशेन जातोलें. पूण जेजू कितें म्हणटा देवाची कुशी करतात. आतां देवाची कुशी कातोलीक केन्ना करूं पावतलीं आजून केलो ना. गोंयां कितू आसतलीं पवित्र कातोलिकां जीं देवाची कुशी करतात कितू आसतलीं. तुमगे गांवां कोण पूण मेळ्ळा तेगे घरा कडेन लायणाच्यो लायणी पडटाय सारक्यो. आमगे गोंयांत फेस्त जाता तेन्ना चोयली तुमी पुरसांवां कितू लायण लागत ती. पुरसांवां लायण लागत तेश कोन्न गांवांत एक आसलोलो पुरसांवां लायण लागत ती तेगे घराको लागूंक जाय आसली. पुरसांवां पळय लायण लागता तेश कोन्न लायण गांवांत तर एक पवित्र कातोलीक आसलो जाल्यार ते दिशी लायण ते घराको लागपाची डेली लागपाची. एक गांव और एक कॉन्स्टिट्युन्सी धरया आमी 40 कॉन्स्टिट्युन्सी आहाय गोंयांत. तर 40 जाणां एक कॉन्स्टिट्युन्सी तर एक पवित्र कातोलीक आसलोलो जाल्यार तेगे डेली तेगेले लायण लागोंकूच आसली घरा कडेन डेली. गांवां चोयल्याय तुमी एक गांवांत 2-3 दोतोर आहाय आनी एक कॉन्स्टिट्युन्सी 2-3 गांव आहाय. तर 100-9-10 दोतोर जाले एक कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणल्यार 100 पूण धरय चल. तो 100 दोतोरां बोले कितू लायण लागता त्यो चोयले तुमी. त्यो कितें चालत्यो दुयेंसाच्यो. तेजे भायर कॅन्सर हार्टाचें ते स्पेशलिस्ट दुसरे थिंग आनी लायण लागताय. हो गांवचो लोक पळय गांवची दोतोरां बोले येता तो सादी दुयेंस घेवन थोडी जोर जुकाम सर्दी म्हणटाय ती. आनी मेजर दुयेंस आहाय कॅन्सरां आनी कितें एड्स ही सगळीं दुयेंसां आनी हेरां आहाय. तर हितू लोक तरी भायर सरलो जाल्यार जो कॉन्स्टिट्युन्सी पळय पवित्र मनीस आहा तेगे घरा कडेन हे 3 गांवचे म्हळ्यार डेली लायण लागपाकूच जाय पुरसांवां लागत तेश कोन्न. वद्दां घोडे फाल्यां देखून येवपा पडत कित्याक एक लोकां हितू वयार करपा एक मनशा कडेन जावपाचो ना. तर आतां देवाची कुशी आमी आजून केलो ना कातोलिकांनी. हांव पवित्र कातोलीक जाले 8 म्हयने जाले. हांवूय तुमचे भाशेनूय हांव आनी स्वर्गासान थंयसान पडलो ना. ते रेब्यां लोळोनूय हांव आतां 8 म्हयने जाले पवित्र जालें जाल्यार तुमकां त्या रेब्यांतू भायर सरोंकूय पडटलें आनी उपाव ना. जिवितांत तुमी एक दीस हो रेबो सोडपाकूय पडटलो. तुमी तर सोडनाय जाल्यार तुमगे जालें तें सांगपा न्ही. तें तुमी जाणाय तुमगे घरां कितें घडलां आड्यार कितको मेलें गांवां कितको मोत्ताय. आतां कोवीड चोयलें तुमी कोवीड जावन टाप करून कितको मोत्ताय ती चोयलें तुमी. तर देवाची खुशी दोरे कातोलिकान करपा पडटली. हिंग जेजू कितें कोतालो हिंग जेजू शिकोण शिकयतालो. तर हो प्रचार चालू आसतना कोणें जेजूक खबर दिली. तर जेजू नदर फिरावन म्हणलें कोण पळय रोजरा येयलें ती मुगेली भाव भयणां. हेजो अर्थ कितें. मागीर जेजू कितें म्हणटा
ही आसात म्हजी आवय आनीक म्हजी बाब भयणां. मागीर जेजू कितें म्हणटा, देवाची खुशी करतात. तर देवाची खुशी किती आसा जाय तूं? देवाक दर एक मनीस कितकोन जालो जाय तूं? देवाचो आवडो एक मनशाचेरी केसो कितकोन दवरलो आहा काय देवान? दर एक मनीस ह्या जिवितांत जिता आसतना कितकोन जियेतलो हें देवान येवजून दवरलो आहा पयलें संवसार घडटा आसतनाय. तेका लागून पयलो आख्खो संवसार घडलो. मागीर 5 दिसाक 6व्या दिसाक निमाण्या दिसाक 7व्या दिसाक रेस्ट गेलें. 6व्या दिसाक मनशाक रचलो. नाजाल्यार पयलें मनशाक रचून पयले दिसा मनशाक रचून आख्खो संवसार तूं घड रे, हें घड रे, तें रोय रे, झाड रोय रे, आनी कितें नुस्त्या दोरयां घाल रे, हें कर रे मनशाक सांगिलां ना. मनशाक सारको साप सुबो देरांत उबो सगळें घडलें. 5 दीस संवसार घडलो. 6व्या दिसाक जेजून आख्खी बुफे मनशाक रचिलो बुफे खावपा आख्खी संवसारांत तितलेंच. तर आमकां आमगेल्या जिवितांत आमकां त्रास कितें जाताय काय ते? लोक कातोलीक एकामेकाक उलयता आसतना कोट्टा आमकां आयकोन. आवय आमचें आनी येयलें तें सोंसपाचें. दुस्मानाचें देखून येना जाल्यार पुरो. तर कातोलिकांचेर हें सगळें कित्याक लागून येता काय? कातोलिकां सारकीं चुकलीं. सारकीं हातीच्या भायर पडलीं म्हणटाय आमी. इतू येस्ताद जालो आहा कातोलिकांक गेलो. सारको सोशल मिडिया म्हळ्यार सारको चोय तुमी. कोण युट्यूबाचेर व्हिडिओ घाताय, कांतर घाताय, कॉमेडी घाताय, मागीर 2 दिसांनी हें मारताय, थांबनेलीचेर बरयताय मुखार की 2-3 दिसांनी 10,000 व्ह्यू जाले. मागीर लोक शाबाशकी दिता सकयल कमेंटां दिश्टी पडटा. शाबाशकी तुका, तुगेले एक दिसाक 2,000 व्ह्यू जाले, एक दिसाक 3,000 व्ह्यू जाले, बरें जालें. हें कितें करूंक? हें बरें? हें तुमी सगळें देंवसरागे कोताय. तुमगे पातक लिपोवपा, तुमगेलें वायट जिवीत लिपोवपा तुमी दुसऱ्या ताळी मारताय, दुसऱ्या फुलयताय, आनी काड. आम रावताय तुगे केदों येतो कामो दुसरें खातार. तुका बरो ताळ आहा, तुगे म्युजीक बरें आहा, ट्यून बरो आहा, हें बरयलां जेजून. तो देवाची खुशी कितें? जें जेजून केलें तें आमी करपाचें. देवाची खुशी तीच. देवाची खुशी आनीक ना. कित्याक जेजून म्हणलां चोय, हो म्हजो पूत, ताचें तुमी आयकात. हांव भरपूर खुशी जालां. तर ही देवागेली खुशी की दर एकल्यान जेजूचे भाशेन जायन वावर करपाचो. जो कातोलीक लोक ना तांकां आमी हो देवाचो पावर दाखोवपाचो. कित्याक तांकां देवाची ओळख मेळ्ळो ना. ते देव म्हळ्यार ताणें फकाणां केलें आसतलीं. तर आमी जीं कातोलीक नाय तांकां खरो जिवो देव दाखोवपा पडटलो. आतां सद्या गोंया पडे कातोलीक म्हण चलता तितून जिवो देव ना. तें आमगेलें चाली जाले, जाती आनी रिवाज, रिती रिवाज म्हणटाय ते जाले. तितून जिवो जेजू ना, जिवो देव ना तितून. गोंय पडे देवस्पण, कातोलीक देवस्पण चलता तें ताका लूकवॉर्म कातोलिक्स म्हणटाय आमी. तें उदक शेळेलां, तें न्हांवपाकूय कोंता येना
आनीक पिवपाकूय कोंता येना चावूय करपाक कोंता येना तर गोंयकारांक गेलो हाल गोंया असो जालो हा कित्याक गोंयकार कोंता येनाय तर देवाची कुशी करतात तींच दोरे कातोलिकांनी आतां देवाची कुशी करूंकूच पडटली हिंगा न्ही जेजून कोणा भायर आयलें एक पूण कातोलिका भायर आयला हिंगा जेजून देवाची कुशी करतात तींच जेजू गेली माय जेजू गेली भाव भयणी येयल्ली जेजू तांकां माथ्यार मान घेवन भोंवलो अरे मातशें बसाय रे मिटींग बंद करया मुगे माय मुगे सगळीं सोयरी येयलो हाय न्ही चोय हांव इतो दीस घाराको येयल्लो ना म्हणून म्हजी खबरी येयलें मातशी मिटींग बंद करया तुमी ब्रेक घेय चलय ब्रेक तुमकां नाजाल्यार प्रेज एंड वर्शीप करय हांव येता म्हाजी 1-2 वरान येता तांकां बऱ्यो खबर मारता आनीक बरो चाव नास्तो ना जेवण कितें जालें तें जेयता आनीक म्हाजी पळया कितें जाता तें तुमी आतां ब्रेक घे नाजाल्यार प्रेज एंड वर्शीप कितें करय जेजू कितें म्हणटा जेजून म्हणलें देवाची कुशी करतात तींच तर आतां कातोलीक हाय ते नांवाचे सगळे आतां कातोलीक हाय ते संडे चर्च गोवर म्हणटाय वद्दे आयतरा मिसाकू वचपाचें तेसो कातोलीक आनी मागीर तेंगे जिवीत देवाची कुशी कोन्नाय कोण तेंगे जिवितांत आयतरा एक सूंत पाळलो तेंक सगळें कातोलीकपण हिंगा काबार तर जेजू हिंगा लोकांक चोयन कितें सांगता की जो लोक हिंगा एकटोला मुगेलें उतर आयकोता आनीक ही मुगेली माय भाव भयणी कोण जावं तें येयलें बायबलाचेर बरयलो आहा आवय म्हणून बरयल्या भाव भयणी म्हणून बरयलें तर कोण जावं ती तर जेजू कितें म्हणटा जी मुगेलें उतरां आहाय जी म्हजो पाटलाव कोताय तींच जावन आसात देवा गेलीं भुरगीं जेजूगे भाव भयण म्हळ्यार कोण देवाचीं भुरगीं जालीं तर आमकां जेजूचे भाशेन दोरे कातोलिका करपाकूच पडटलें तर तुमी तो पयली पाड येयल्या चॅनलांत जाल्यार डिस्क्रिप्शनां वचाय आनीक 5-10 मिनटांनी पवित्र कातोलीक जाय जेजून ही ओड म्हणल्यार ते भाशेन तुमगेलें जिवीत जातोलें देवाची कुशी करता तींच म्हजो भाव आनीक म्हजी भयण आनीक म्हजी आवय जेजूगे म्हणटा आवय येयल्ली तर आतां आमी सगळीं देवा गेलीं भुरगीं तर जेजू आमकां कितें सांगोंक सोदी थिंगा आमी देवा गेलीं भुरगीं तर जायनाय जाल्यार तुमचे आनीक म्हजे भितर व्हडली ओंतोर आसा तुमी म्हाका भायर आयला तेका लागून देवाक आमगेल्या जिवितांत कांयच बरेपण करपाक मेळना आतां कोविडान चोयलें तुमी कातोलीक देखून मोत्ताय इन देवागे गुन्यांव ल्हान भुरगीं म्हटलीं ल्हान भुरगीं आहाय हांव जाणा 10 वर्सांचीं मेलें थिंगे तेका लोक सांगतलो तुमगेले मामा डाडाक कोण मेलें ती डाडा मेलता डाडा देवान आपयन वयलो म्हणून मागीर हें भुरगें जितलें व्हड जाता तितलें देवाचें तेका राग चडत रावता हेर भुरग्यांक मामा डाडा आहा मुगे डाडा कितें आपयन वयलो देवान ओ देव एसो देवसा देखून करपा ना म्हणटाय आमगे कातोलीकूय म्हणटाय तोंडान एसोलें म्हाका पळय घोडलां तें दुस्माना देखून घोडना जाल्यार पुरो म्हणटाय तर हें देवसरा गेलें करतूब देव कोतलो
कातोलीक लोकांक देव जीत मारता, कोविड-19 कोण मारता ना. कातोलीक तोरी सारकी देवाची खुशी तोरी कोत्ताली जाल्यार ही कोण कोविडा पड मेले ही एकले देखून मरपा नासलें गॅरंटी. आख्खे संवसारा पडे कातोलीक मेले गोंय म्हणटा मोत्ताय आतां. हेर संवसार हिस्ट्री तोरी काळी जाल्यार ओरोस जाले लोक मरत आहा तर देवाची खुशी कोत्ताय ती तोरी कातोलीक आहलोली जाल्यार कोविड-19 जावन मरपा नासलीं मेल्याय ती. कातोलीक पड मेल्याय ती देवाची खुशी कोनाय म्हणून ती मेल्याय. देवाची खुशी कोत्ता तेका अशें कोन्न वस्तू घेवन आमी कोंबी मोता आसता म्हणटा आमी वस्तू घेयलें दुयेंस येयलें. दुकरांचें दुयेंस येता वर्सा एक पाड येता गोंया जाणाय तुमी. दुकरांचें येता, कोंबयांचें येता. तर अशें कोन्न वसूक वसो हो वायरस म्हणटा तो वसो कोंकणीन असो वायरस लागून गोंयकार मरपा नासलीं ते मनजाती मोत्ताय जाणाय तुमी. दुकरां आनी कोंबी मोत्ताय. आतां मनशां मनजाती परस फास्ट जाल्या मनशां मोत्ताय आतां. तर आमी आतां कितें करपाचें? दोळ उगडले आजून कातोलिकां आजून दोळ उगडल्याय. कोविड जायन शेजारी सोयरीं माय पाय भाव भयणी मोत्ताय. दोळ उगडटाय. तो म्हटली मनीस एक दीस मरोंक जावो. तेगे टायम जालो देवान तेका वयलो. हें दोरे कातोलिका गेले तोंडा हांयच कोणा कडेन विचारे ती म्हटली देवान तेका वयलो तेगेलो टायम जालो. तेगेलो मरपाचो तो उगोत आहलो. जो मनीस जेजूचे भाशेन जायना तो बेगीन मोत्तलोच गॅरंटेड. ते आनी सांगपा न्ही. तर तुमकां तर सर्गीचें सूख भोगूंक जाय सासणाच्या सासणाक. तर आतां आयज सान हें प्रवचन काबार जातरी आयज सान देवाची खुशी कोराय. पवित्र आत्मो तुमकां आदार दितलो तें आनी सांगपा कांय ना तितून. तूं जेन्ना वय म्हणटलो हांव आयज सान देवाची खुशी कोत्ता तूं म्हणटलो पवित्र आत्मो तुजी बारबरी आहा तें सांगपाक गरज ना. जेन्ना देंवसार भायर वयतलो पवित्र आत्मो भितर येतलो. तुका न्ही व्हडले बँड लायन मुजग लायन आपोवपाची गरज ना. तूं जेन्ना हांवें तुका डिस्क्रिप्शनाक घायल तें कोत्तलो पवित्र आत्मो तुजे भितर जेरूल येतलो. ती सिस्टम पद्दत ती जे पर्यंत दीस आनीक रात जातायच तें चूक ना. ते भाशेन तुवें देंवसरा तो नाकारलो देव येयलो. सातीस त्रिनाथीचो एक देव तेगोय जोण तुजे भितर येयले. तर आयज सान हो निचेव करया. आमी देवाचे शिपाय जातले म्हणून सोल्जर्स ऑफ गॉड. कित करून देवा राखोंक दुसऱ्यांक जेजूची खबर परगडपाचें. जेजून देखून सांगयलां म्हाका तुमी कांय करपाची गरज ना हूंय बरयलां. हें म्हज्या उगडासाक करात म्हळ्यार कितें आमी तें लोकांक सांगपाचें जें खबर ना तेंका आमी जेजून हें पडे म्हज्या उगडासाक करात म्हणलां तें आमी जियेवून दुसऱ्या लोकांक तें दिश्टी पडपा जाय. तेका लागून जेजून म्हणलां तुमगेलें जिवीत तुमी विसरो नाकाय म्हजे भाशेन जियेवपाक. दर एक घडी म्हजे भाशेन जियेयात म्हज्या उगडासाक करात की तुमच्या जिविताचे उद्देशी देवाचें राज दुसऱ्या लोकांक मेळटलें जो वायट लोक आहा
तांकां मेळटलें. तर आमी हें करपाक आयज सावन भायर सरया, ना जाल्यार आनीक दुसरो आनी उपाय ना. आज कोविड-19 येयलां आनी म्हाजें आनी कितें येतोलें. आज जाणाय तुमी कॅन्सर आहा म्हणटाय गोंयांत कितलो लोकांक कॅन्सर जाता म्हणटाय. आनी कितलो लोक आतां एक्सिडेंटान मरता जाणाय तुमी. गाडयो सारको चड जाले म्हणटच कितू कातोलीक एक्सिडेंटान मरताय. तर हें कातोलिकांक न्ही जेजून म्हणलां देवाची खुशी करता तींच म्हजी भाव आनीक भयण. आनी भाव आनीक भयण तूं जेजूचो जातलो जाल्यार पयलीं आमी पवित्र कातोलीक जावपा जाय. तूं म्हणटा मिसा वयता न्ही हांव जेजू गेलो भाव आनीक भयण. दर एक घडयेक आतां चोय तेगेली जेजू गेली माय आनीक भाव भयण म्हणटाय ती येयल्ली. एक वर जेजून काडूंक जातालें ताका बरे भाशेन उलोवपाक, कितें च्या पिवपाक, थिंगा बसोन कितें हाडलें जाल्यार खावपाक बरे भाशेन त्या कडेन वेळ सारूंक जातालो. पूण जेजून दाखयलें की तूं जो मनीस हांवाक चुकलो तो गांवाक चुकलो. जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदिता हिंगा, तुमी देवागेली कुरपेन तुली भायर सरल्यार काबार देंवसरान तुमगेली विकेट उडयली. देवागेले कुरपेंत आमी दर घडी आमी देवागेले कुरपेंत आसपा जाय. आमगेलें आनीक आमचो आनी देवाचो मदें संबंद आहा तो दर एक घडयेक आसपाचो. तुवें म्हणलें ना आज हांव मातशें टायम पास करतलो, आज सदां हांव रोजार आयकत न्ही, 24 वर गायन रोजार आयकत आहा. आज हांव मातशें गेम चोयतलो आनी मातशें यार खंयच्यान हें कोतलो तें कोतलो, सगळ्यांक फोन गुणायतलो. हें देखून म्हणटा जेजू को नाका चोय. जेजू गेलें इतू दीस जेजू घार येयलो ना मो ती तेजी खबरी येयली न्ही. पूण जेजून लोकांक कितें सांगिलां, तुमी देवा गेले उतरांत दीस आनीक रात दर एक घडी देवा गेले उतरांतूच आमी आसपा जाय. तर पयलें तुमकां एक 6 म्हयने देखून तुमी घरां प्रिचींग 24 वर घालन दवरे. जेन्ना तुगेलो भावाट वाडटलो, भावाट म्हळ्यार कितें, देवाचें पळय प्रवचन आहा वो पळय बायबल आहा तो तुगेले जिवितांत जिवो जातलो. सगळे सुवातीचेर मेळटा आमकां. जेजून जे जे लोकां बरो केलो सगळें सांगिलें तुज्या भावाटान तुका बरो केलो. आतां लोक घडी कोवीड जालो म्हणून सगळे कमेंट मारून भोंवताय व्हिडियोचे, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर माय पेरंट, दे आर डायींग इन द हॉस्पिटल, दे आर इन द ICU, दे आर ऑन द वेंटिलेटर, प्लीज प्रे फॉर देम, प्रे फॉर देम, प्रे फॉर देम म्हणटाय. बरी जातली ना, बरी जावपा न्हय. कित्याक जेजून खूंय बरयलो ना. तुज्या रोजारान, म्हज्या रोजारान, सोयऱ्यांच्या रोजारान, फ्रेंडाच्या रोजारांनी ती बरी जाली म्हणून खूंय बरयलो ना. जे जे मनशाक जेजून बरो केलो त्या मनशाक जेजून सांगिलें तुज्या भावाठान तुका बरो केलो. तो तुगेलें रोजार दुसऱ्या पावतलें, ती थिंगा मोत्ताय ऑक्सिजन घेवपाक, तांकां ताकत ना, लांग्स वीक जालें, तुगे रोजार तांकां पावतलें पावपा ना. दर एक मनशागेलो देवाचेर भावाट आसपाक जायो. तेन्नाच की कोविड-19 खंयचें 4th स्टेज कॅन्सर देखून बरें जाता. जायत टेस्ट मनी हा 1 आनी 2 न्ही. जेन्ना दुयेंत जेजूचेर भावाट दवरतलो तेन्नाच की दुयेंत बरो जातलो. आनी केसलो भावाट तूं? भावाट म्हळ्यार आख्खें म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातांत दिता. तुका मानता तितलेंच कोर म्हूण मागता.
मुट्टाय आमी वर्सां मुट्टाय वर्रान मुट्टाय इगोजी आमी बायबला गायना जेल्याचें आं चोय पूण आमी जेजूच्या हातींत आमचें जिवीत दिलां आमी म्हणलां आयज सान जेजू हांव तुजो घोवळी हांव तुजो शीस हांव तुजो भाव हांव तुजी भयण आयज सान हांव तयार आसां आयज सान म्हजें हें नवें जिवीत हांव सुरू कोत्तां आयज सान हांव एक नवी रचना जाल्या हें जेन्ना तूं म्हणटा तेन्ना तुगेलो भावाट जेजूचेर दिसान दीस वाडत वयता तूं हें प्रवचन दिसान दीस आयकोता दिसान दीस कोत्ता तो तुगेलो भावाट कसली अडचण येयली कोण प्रेयर आयलो तूं हें मागीर उजार कोत्ता हो भावाट हिंगा बंद करुया फाल्यां हिंगसा कंटिन्यू करचें थँक्यू होली स्पिरीट आमेन रोजार करुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका मारियो आनीक ताचे फॅमिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फॅमिलीक जॅकलीन आनीक ताचे फॅमिलीक थियोदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक कॉलेत आनीक ताचे फॅमिलीक जॉन्सी आनीक ताचे फॅमिलीक सुकोर आनीक ताचे फॅमिलीक जेसी आनीक ताचे फॅमिलीक हेनरी आनीक ताचे फॅमिलीक पियादा दिवाज आनीक तिचे फॅमिलीक मोरियाण आनीक तिचे फॅमिलीक जिपोट आनीक ताचे फॅमिलीक जोकी आनीक ताचे फॅमिलीक क्रिस आनीक ताचे फॅमिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताचे फॅमिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर कोवीड दुयेंस तांचे सोशिल्लें सारकें पयस दवर कसल्योच गरजो आटाविटे दुस्मानकाय राग घरांतल्या मनशाच्या मोदें आहा तो काबार करून मोगान भोंवपाक तूं ताका फावो कर जी लोक वायट रस्तो चलतात वायट जिवीत जियेतात तांचे हातूंत दोळे उगड आनीक फकत देवाचीच खुशी तेणी जेजूचे भाशेन जावन करपाची म्हणून तांकां दाखोवन दी अल्सराचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस जोर कोलेस्ट्रॉल शुगर हाय ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर पॅनक्रिया फेलियर डायलिसीस आनीक दूख बेंडाची पांयाची आर्थरायटीस रेमातीस तशेंच लांगसां उदो जालें तें हार्टाचें दुयेंस हार्टाच्यो आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो तकलें सुडलें ती आवट जालें ती पीस जालें ती बुरशेलें ती मेंटल जालें ती हल्लें ती भेरेलें ती हीं सगळीं दुयेंसां तूं तांची बरी कर आनीक जीं शिकतात तांची मोत वाडय आनी बऱ्या मार्क्सांनी तांकां पास जावपाक फावो कर जांचो धंदो चलता तांचो धंदो वाडय जीं काम करतात तांचे पगार वाडय पोस्ट वाडय जीं नवें काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनींत जायत्या पगाराचें काम फावो कर आनीक जांकां बसून दवरल्या तांच्यो कंपनी परतून सुरू करून तांकां पगार वाडोवन पोस्ट वाडोवन कामाचेर चडय आनीक हीं सगळीं अजापां मिलाग्र्यो तांच्या जिवितांत जाले त्यो चोयन तांकां पवित्र जावपाक तुजो मोग तुजी कृपा आनीक पवित्र आत्म्याचो आदार तांचे सवें तूं दवर ही सगळी मागणी तुका करता हांव स्वर्गीचे बापा तुज्या एकल्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन देव बरें करूं तुका आनी तुजे फॅमिलीक आतां युकेची 4:45 जाली टायम मेळ्यार हिंदी कोत्तलो तो मेरेन तुमी तुमचो कुयदाद